मोगचनो कार्मेल किरण या टीव्ही कार्यक्रमाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत। आज आमी कान घेवची सांतीम जावन आसा मदर वेरोनिका ऑफ द पॅशन, भाग्यवंत म्हणून तिका पासारला। ती 2 वर्दींची घडणार जावन आसा। पयल्यान पयलें आमची अपोस्टोलीक कार्मेल मंगळुरांत आसची तांची ती घडणार जावन आसा, आनी दुसऱ्यान CCR आनी एक वर्दीची घडणार ती जावन आसा। मोगाचनो हिची जीवन चरित्र्या आमकां निजायकी प्रेरण हाडटा, कित्याक म्हळ्यार सोमियाच्या पावलांनी कश्टांच्या जिवितांत ती जियेल्ली एक व्यक्ती। ती सुरवेर तिच्या कुटुंबा संगी इंग्लंडांत आशिल्ली आनी त्या उपरांत ती कॉन्स्टँटिनोपल पावली। तिचो बाब रेव्हरंड हेनरी डेनियल लिव्स एंग्लिकन पास्टर जावन आशिल्लो, आनी तशेंच तिची मम्मी मिसेस मरिना होल्टन लिव्स। तांकां 5 जाणां भुरगीं। हेनरी पयलो, सोफी उपरांत हिस मदर वेरोनिका जाता, मेरी एंड एमिली केप्पे आनी मोणें भुरगें हें ल्हानपणांत सरता, आनी निमाणें कॅथरीन। देवोत कुटामांचें एंग्लिकन ती जाल्यारी प्रोटेस्टंट ती जाल्यारी आवय बापायनी भुरग्यांक वत्या देवबिरांतीन तांकां वागयल्लें। ल्हानपणांतावनूच तांकां तांच्या काळजांत आनी मनांत देवाची भिरांत आनी पवित्र पुस्तकाची शिकवण तांणी घाल्ली। तांचो डॅडी मिस्टर लिव्स तो एकलो भोव भाग्यवंत मनीस देखून केदाळाय तो आपल्या रुमांत मागता आसतना ह्या भुरग्यांनी लो की होला मुखांतर ताणें मागचें पळोवचें आशिल्लें। तांकां हें मस्त प्रेरण दिवंक शकलें, कित्याक म्हळ्यार तांचो बाब मागतना तो संवसारच विसारतलो आनी देवा लागीं तो त्या मागण्यांत एकवडटलो। तशेंच ते आवय बापाय मागतली मात्र न्हय, बगार भुरग्यांकी तांणी ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करूंक तांणी शिकयल्लें। केदाळाय तांणी भुरग्यांक सांगचें आशिल्लें, तुमी कापी या टी पियेत आसतना तातूंत साखर घालनाकात, आनी तातूंतावन उरिल्लो आयवस आमी दुर्बळ्यांक दिया। आनी तशेंच ही भुरगीं वाडल्लीं। म्हूण धरून ताच्या बाबान मिस्टर लिव्स आनी तशेंच ताच्या मम्मीन भुरग्यांक केदाळाय कातिकिजम म्हळ्यार दोतोण शिकोवची आशिल्ली। पवित्र पुस्तकाची सतां तांच्या काळजांत आनी मनांत तांणी घाल्ली। देवाचे उपदेश तांणी तांकां शिकयल्ले। तांकां शिकयल्लें की देवाचो सत्व उपदेश जावन आसा, thou shall not steal, तुवें हेरांचें चोरचें न्हय। एक फावटी सोफी हें ल्हान भुरगें आसतना मेजार आशिल्लें एक इल्लेशें आयस्क्रीम ताणें स्पुनांत परमिशन नासतना केलें। हें पळयल्लें ताचे भयण एन तक्षणच वचून बापाय लागीं सांगलें, सोफीन आयस्क्रीम चोरलां। तक्षणांच बापूय आयलो आनी 2 मार सोफीक दिले, आनी सोफी उपरांत म्हणटा की ह्या वरवीं म्हज्या सगळ्या जिवनांत हांवें फोट मारची जावं दी या सोरचें जावं दी हांवें केल्लें ना। त्या बराबर ह्या भुरग्यांकी आवय बापायनी बऱ्या विद्याभ्यासान तांकां व्हड केलें। तांकां डॅन्स क्लासी घालें, तशेंच तांकां बरोवचें, हॉर्स रायडींग आनी ग्रीक लातीन भाशो ह्यो पुरो तांणी शिकयल्यो। अशें तांच्या जिवनांत पवित्र पुस्तक लातें आनी ग्रीक भाशेंत
ती वाचूंक ती शिकली. मुंदरून आमी येता आसतना सोफीक तांच्या कुटुंबांत एकलें कामाचें चेडूं आशिल्लें आनी तें कामाचें चेडूं कॅथोलीक जावन आशिल्लें आनी ह्या कॅथोलीक चेडवा मुखांत्र तांकां कॅथोलीक सभेची थोडी शिकवण तांकां मेळ्ळी आनी हातूंत एक प्रमुख शिकवण जावन आसा युकरिस्ताची शिकवण की तें चेडूं सोफीक आनी अण्णाक सांगूंक लागलें की पवित्र युकरिस्तांतल्या जेजू नीज जावन तो खरो देव आनी तो खरो मनीस आनी तो खरोच थंय हजर आसा. देखून प्रोटेस्टंट भाव हे सत्मान दिनात जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत पवित्र युकरिस्तांत आसात म्हणून ती सत्मान दिनात. पूण आमी कॅथोलीक पवित्र युकरिस्त जावन आसा निजायकी जेजूची कूड आनी रगत म्हणून आमी सत मानता आनी हें सत त्या चेडवान तांकां शिकयलें आनी ह्या सता मुखांत्र पवित्र युकरिस्ता थंय ह्या दोगां चेडवांची सोफीची आनी अण्णाची भक्त चड आनी चड जाली. एक फावटी तांचो पास्टर डॉक्टर वियाल्ली म्हणलो तांच्या घरा आयलो आनी ग्रीकांत नव्या तस्तामेंटाचो अर्थ पवित्र युकरिस्ता थंय हिकेस्ट कॉर्पुस मेयुम तो हें ट्रान्सलेट करून तर्जुमो करून सांगूंक लागलो की असो अर्थ जावन आसा दीस रिप्रेजेंट्स माय बॉडी हें जेजूच्या कुडी बरी. पूण तक्षणांच सोफी ग्रीक शिकिल्लें आनी ताका निजायकी अर्थ समजलो की ये दीस नॉट रिप्रेजेंट्स माय बॉडी रादर जेजून म्हणलें दीस इज माय बॉडी ही जावन आसा म्हजी कूड आनी हें सोफी खरेंच सत मानलें. अशें मुंदरून येता आसतना ताणें पवित्र सक्रामेंता थंय चड आनी चड बोवार्थ दवरलो. ताचो बाब ग्रीक एम्बसींत काम करतलो जाल्यार एंग्लिकन ह्या जेजूच्या खऱ्या अस्तित्वा थंय पातयेनात जाल्यार सोफीन धैर्यान जेजूच्या खऱ्या युकरिस्तांत आशिल्ल्या खऱ्या जेजूच्या अस्तित्वा विशयंत चड आनी चड गूंड बोवार्थ ताणें दवरलो आनी कॅथोलीक सभेच्या हेर सतांकी ताणें आपलो बोवार्थ उसारूंक सुरू केलो. ह्या वेळार एक अवचित घडीत तांच्या कुटुंबांत घडलें ताच्या बाबाचें मरण. ताचो बाब ताच्या भयणी वट्टू अण्णा वट्टू पवित्र जाग्यांची भेट करूंक जेरुसलेमाक तो गेल्लो. अशें बेरूड ती पावता आसतना माउंट कार्मेल पर्वत सोडूंक तांणी एक घोडो काण गेलो पूण अवचित ह्या गोड्या तावण तो पडलो आनी त्या उपरांत ताचो बाब मिस्टर लिव्स मस्त कठीण तापान तो पडलो आनी ह्या तापा तावण तो सुदारूंक वचूना. पयलें कार्मेलीत फ्रादिनी प्रत्येक जावन ब्रदर आग्नेल्लो म्हणल्यान ताची शुश्रूषा केली. त्या उपरांत ताचेच प्रोटेस्टंट मिशनरी ताका तांच्या मॉनास्ट्रीक व्हरून गेले जाल्यार निमाणें तो अंतरलो आनी तो अंतर त्या उपरांत अंतरता आसतना ताचेंच धूव अण्णा थंय आशिल्लें बिरमोत एकलेंच जावं पावलें. हें मरण तांच्या कुटुंबाचेर व्हडलो धोको हाडून पावलें जाल्यार ताच्या आवयन मिसेस लिव्सान धैर्य सांडूंक ना. बगार तिणें आपलें काम मुंदरून येलें आनी भुरग्यांक खऱ्या शिकवणेंत ताणें व्हड केलें. इल्लें इल्लें निट्टींग आनी शिंवचें हें काम करून आपल्या पोटाचो घास ती भरतली आनी भुरग्यांक बरें शिकाप तिणें दिलें. आनी ह्या वेळार आनी एक घडीत घडलें
सोफीच्या जिवनांत तिची काजराची प्रायती आणि ते 20 आणि 2 वर्सां जावन आसतना एकलो नेवल ऑफिसर भोव धडंग मनीस बरो सुबित मनीस तांच्या कुटुंबाक भेटलो आणि सोफी ह्या तरणाट्यातय आकर्शीत जालें. अशें तांचें एंगेजमेंट म्हळ्यार मुदी जाली. मुदी जाल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत तांचें लग्न निश्चित जालें आणि ह्या वेळार एक पटीन तें मागोवन आसतना सर्गींत हांव सोफीक ताळो आयकलो. म्हजी शांती हांव तुजे थंय सोडटां, म्हजी शांती हांव तुका दितां. ह्या संवसारांत दिवच्या शांती बरी न्हय, बगार म्हजी खरी शांती हांव तुका दितां. हो ताळो ताच्या सगळ्या जिवनांत, अंतस्करणांत, काळजांत आनी मनांत सगळो रिसावण करूंक लागलो आनी ह्या वरवीं तें मस्तू प्रेरीत जालें. आनी ह्या उपरांत ताच्या थंय 2 मोणां आयलीं. एका कुशीन त्या नेवल ऑफिसरा थंय ताका आशिल्लें आकर्शण आनी एका कुशीन देवाचें तें उतार. देव ताका आपयता म्हणलें बरी ताका भोगलें. तशें देवानच ताचे सगळे अंतस्करण, काळीज आनी मोण बोर्ण ताका तो धार्मीक जिवनाक आपयताशें ताका भोगलें. पूण खंयचेंय ताका डिसायड करूंक ताका जावंक ना. एका कुशीन त्या फियान्सीचो तो मोग आनी एका कुशीन देवाचो मोग. आनी ह्या वेळार तिणें आपल्या आत्मीक डिरेक्टर रेव्हरंड रिचर्ड्स ताचे कडेन सगळी गजाल सांगली आनी ताणें म्हळें की तूं तुजे थंय खरें आपोवणें आसा जाल्यार खंडी जावन देव तुका कुमो करतलो. देखून तुज्या फियान्सीक त्या नेवल ऑफिसराक तूं बरोवन सांग की तूं जेजू क्रिस्तू तुका संपूर्ण समर्पिताय आनी तुजें सगळें जिवन तुवें जेजू क्रिस्तू समर्पिलाय आनी देखून हांव तुजे लागीं काजार जावंक शकची ना म्हणून. अशें तिणें तिच्या त्या नोवेल ऑफिसराक बऱ्या तरान बरयलें आनी तोय बऱ्या तरान समजलो आनी तो म्हणालो की जर तर हें जावन आसा तुजें आपोवणें, देवाचें आपोवणें, हांव ताच्या विरोध वचना, तूं तुज्या कुशे प्रमाणे तूं कर. आनी ह्या उपरांत तिका चड आनी चड काथोलीक सभेंतय मोण आयलें. चड आनी चड इगर्जेक तें आनी अण्णा तांणी वचोंक आनी काथोलीक सभेच्यो रिती रिवाज्यो मागणें तशेंच पवित्र मिसाच्या साखरभिकारांत भाग घेवचें हें चड आनी चड तिणें केलें. एक दिसा जेजूचो मोग तिच्या काळजांत इतलो पेटलो की तिणें दिमी घालन एका धाकट्या क्रुसिफिक्सा मुखांतर आपणाकच तिणें जेजूक समर्पीत केलें आनी निश्कळपणाची आंगवण तिणें केली. हें आयकून तिच्या आवयक भोव बेजार जालें आनी ती प्रोटेस्टंटां क्रुसिफिक्सांनी दवरिनात. सोफीन कितें केल्लें, हें ल्हान क्रुसिफिक्स एका तिच्या रुमाच्या एका कोनशाक दवरून थंय तें मागणें करतली. आवयन पळोवन तिका राग आयलो आनी सगळ्यो कुडीस तिणें मोडून घाले. जाल्यार हिचें थंय हें धैर्य उणें जावंक ना. निमाणें एका दिसा तिच्या कुटुंबाक एकलो जेजुवीत पाद्र्याप विलियानी म्हणलो आयलो आनी पवित्र सक्रामेंतांत जेजू न्हिजावन खरो हजर आसा म्हणून तो विवारून सांगूंक लागलो. हें आयकत आसतना सोफीच्या दोळ्यांत गळगळीत दुकान देंवली. उरलीं ताका बुजोवंक मुखार सरता आसतना पाद्र्याक म्हणालो, ना तें रोडोवन दी, संतोशाचीं दुकां जावन आसात. निमाणें तांकां अण्णाक आनी तशेंच सोफीक
फादर सिग्रेव म्हणल्यान तांकां कुमसारीचो सक्रामेंट तांकां दिलो, बाप्तिस्म दिलो आनी तशेंच तांकां कुमगारी दिलो. आनी ह्या दिसा तिका वर्तो अणभव जालो कशें जेजूचें ल्हान सानफूल सान तेरेस तिच्या जिवनांत आमी वाचता. जेजू तिच्या काळजांत पवित्र सक्रामेंता मुखांत पवित्र कुमगारा मुखांत पयले पटी आयिल्ल्या वेळार कशें ती गळगळ्यान रडली, तशें आज ही तसलोसो अणभव सोफीच्या काळजांत आनी मनांत जाता. आनी एका तराचो संतोश आनी समाधान ह्या पवित्र सक्रामेंतांत मुखांत तिका मेळटा. आनी ती जेजू थंय आपलो भावार्थ खरो आनी अखंड करूंक ती पावता. त्या उपरांत ती कातोलीक जाल्या म्हणून आयकल्ल्यानच तिच्या आवयक आनी तिच्या व्हडल्या भावाक भोव बेजार जालें. तिची आवय गळगळ्या रडली जाल्यार हिणें तिचें मोण बदलूंक ना. त्या वेळार आनी एक खर्ग हांच्या कुटुंबाचेर आयलें. तिचो व्हडलो भाव हेनरी तो काजार जाल्लो हेरिएट फ्लेचर हिचे कडेन एक दीस ती तांच्या घरा आसता आसतना 4 जण चोर भितर रिगले आनी तांकां बांदून घालून तांचें सगळें लुटून चलता आसतना तिणें फ्लेचरान हाच्या हेनरीच्या बायलेन एकल्याची वळख धरली आनी ती व्हडल्यान म्हणाली, हेनरीक पळय तो एका याजकाचो पूत जावन आसा. हें आयकल्लो तो याजकाचो पूत म्हजी वळख इणें धरली म्हणून म्हणल्या रागान ते 4 जण फाटीं आयले आनी हांकां दोगांयकी दुयेशी मारून हांचें पुरो लुटून ते गेले. जाल्यार तांचें सोरपाण आनी कुणी केल्लें सोदून काडलें आनी तांकां गळपासाची शिक्षा ही जाली, गव्हर्मेंटान ती दिली. त्या वेळार तांकां आनीकी दिल्लें धार्मीक शिकोवण आनी हेर शिकोवण दिवचे खातीर तांकां सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ एपॅरिशन हांच्या बोर्डिंगान घालें. आनी थंय सोफी आनी एन आनीकी चड आनी चड धार्मीक जिणेंतय तांकां उर्बा आयली. इतलें मात्र न्हय, ताका सोफीक एक थाळो आयकलो, सुमयेचो थाळो आयकलो, आय वॉन्ट यू हियर, म्हळ्यार हांव तूं हांगा आसा जंय म्हणून हांव आशेतां. हातूंत हांव तिका स्पश्ट कळ्ळें की देव तिका ह्या बेसाक सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ एपॅरिशन ती ताका आपयता म्हणून. तिका भितरल्या माद्रीन रिगोवंक खुशी आसल्यार तिणें आपल्या जिवनांत तिची खुशी केल्ली ना. बगार सगळ्या तिच्या जिवनांत तिणें जेजूची खुशी केल्ली जावन आसा आनी ती जेजूच्या खुशयेक संपूर्ण खालती जाली. ताच्या आवयक हें कळ्ळें की ती रिलिजियस जाता म्हणून तिका इतलो राग आयलो आनी ती म्हणाली, इवन ऑन माय डेथ बेड आय शॅल नेवर कन्सेंट टू सी यू इन द रिलिजियस हॅबीट. म्हज्या जिवनाच्या निमाण्या हंतार हांव बेड्डार आसतना जाल्यार तुका हांव धार्मीक जावंक हांव सोडची ना. जाल्यार सोफी घट्ट रावलें, थीर रावलें आनी 20 आनी 7 वर्सांच्या प्रायर तिणें सेंट जोसेफ एपॅरिशन ह्या वर्दीक 1080 सप्टेंबराच्या 14 तारखेर पोस्टलेन जावन ती शेरवाली आनी तिणें वेरोनिका ऑफ द पॅशन म्हणलें नांव तिणें काण गेलें. वेरोनिका म्हळ्यार जेजूचें मुखामळ पुसुली ती स्त्री, तद्रूप आमी म्हणटा. जेजूचेंच बरी जावंक तिणें खुशी व्हेली आनी वेरोनिका ऑफ द पॅशन असो अर्थ कशें जेजू कुर्सार मेलो आनी आपणाकच ताणें एक ह्या पाशावाकच समर्पिलो, तशेंच ह्या उतरां मरिफात वेरोनिकाणी आपलें सगळें जिवन जेजूच्या पाशावाक समर्पिलें
आणि त्या उपरांत जेजूच्या कुर्साक तिने वेंग मारलो आणि आमी पळयता की तिच्या जिवनांत एका उपरांत एक कुरीस आयलो. जाल्यार कशें जेजू आपले सगळे कुरीस आपलो कुरीस घेवन तो कालवारीर वचून आपलो जीव दिता, तशेंच वेरोनिकानी फाटी सरनासतना आपल्या जिवनांत आयिल्ले कुरीस सगळे स्वीकारसून तिने मुंडरून एक शांतीपणाची जिणी ती जियेली. मोगाच्यानो हातूंत आमकां एक लिसांव आसा कशें वेरोनिका सगळे जेजूचे कश्ट आपणाचेर घेवन एक भाग्यवंतपणाची जिणी ती जियेली. तशेंच त्या मदर वेरोनिका बरी आमी जावया, क्रिस्ताचें रूप आमच्या काळजांत मनांत आमी घालया. हें क्रिस्ताचें रूप म्हळ्यार जेजूच्या कुर्सांत वांटेली जावचें आनी केन्ना आमी जेजूच्या कुर्सांत वांटेली जाता तेन्ना ताच्या जिवनपणांत ती वांटेली जावंक आमकां तसो जेजू तेंच भाग आमकां दितलो.